एक 5 कडेन चोरी जाला म्हणून आमकां फाटीं कंप्लेन आमी रेजिस्टर केला आनी तितून ते शॉपान तेंच्यानी फोडला. शॉपां आमचे गाले आनी किसॉक्स तितून व्हडले तांकां कांय व्हरूंक मेळूना, तेंचें सामान कांय व्हरूं ना. बट दे वर ट्रायींग ते सगळे सोदताले कॅश आनी सामान व्हेल्लें जाल्यार ते इजिली धरपाक तांकां, कित्याक आमचे प्रत्येक नाका आसा आनी स्टाफ लायिल्लो आसा. बट आतां हितून कवर ऑफ डार्कनेस तांच्यांनी हें केलें, जाला इन्सिडंट जाला ना न्ही, आमी एडमीट करता आनी आमकां थोडे तितून लिड्सूय मेळ्ळा. सो वी आर वर्कींग ऑन इट ते केसीचे बद्दल आनी जाता तितले आमी बेगीन तांकां एप्रेंड करतले. आनी हेजे फुडें आनी जावपाक जायना म्हणून ते मार्केटकार आयले. सो तांकां आमी थोडे सजेशन दिलां की कम्युनिटी पुलिसींग म्हणून आसता की तेंचोय पार्टिसिपेशन. ही व्हडली मार्केट, ते म्हणटा अरावंड 1000 शॉप्स आसा भितर आनी ओपन ना, पोरस आसा, कोणेय भितर गाडी घेवन वचूं जाता आनी चलत वचूं जाता. सो कांय ना. सो तितून तांचे कशें वॉचमॅन वा सेक्युरिटी कांयच ना. प्लस तांकां सेक्युरिटी समज एपरेटर्स आसा जशे की कॅमेरा CCTV तेय ना. सो कोण समज अनवळखी वा सस्पिशियस पर्सन भितर येता आनी तो भायर वता जाल्यार आमकां तेजे फोटोग्राफ वो तो आमी ताका ट्रॅक करूंक मेळटा आनी मॉनिटरूय करूंक मेळटा. सो अशें कांय एपरेटर्स ना, एवरीथींग सद्दां दवरलां की पुलिसाचेर. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की हो मार्केट तुमचो, मार्केट ऑर्गनायझेशन आसा, मार्केट तुमी सगळो युनियन आसा, तुमी म्हणलें थोडे CCTV लाया, पार्टिसिपेशन करून तुमचे हे काडून रिसोर्सीसान आनी एट द सेम टायम तुमी कम्युनिटी पॉलिसींग करा, सो दॅट आमकांय हेल्प जाला. आमचे तितून स्टाफ लागता बरो व्हडलो, आमचो स्टाफ मॅक्झिमम स्टाफ नायटीक वता, ते एक पॉयंटाचेर मार्केटीन वता. बट एक एक टायम केन्ना व्हडलो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जालो की आमकां थंय घालपाक थोडे प्रॉब्लम जाता. बट ते दीस जेन्ना चोरी जाल्यार स्टाफ आशिल्लो, बट तितको नाशिल्लो जो आमचे एक्सपेक्टेशन प्रमाणे आशिल्लो. सो आतां तेंच्यांनी एग्री केला आनी ते सांगता की आमी CCTVचे प्रोसेस स्टार्ट करता घालपाचे आनी ऑल्सो कम्युनिटी पॉलिसी म्हणजे ते आमकां पार्टिसिपेट करतले आमच्या वांगडा आनी जॉयंटली आमी पेट्रोलिंग करतले, पुलीस आनी मार्केट एसोसिएशन. सो हो एक बरो ट्रेंड आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला की फुडें असलें कांय जावपाचें ना. एटलिस्ट आमी सद्या आतां फिल्डान येतले म्हणून मोस्ट ऑफ द. सो हेचेर डेव्हलपमेंट आहा आनी कितें तेंचे सद्या तेंचे पॉझिटीव दिला आमकां. आनी तुमच्या तर्फे कसले हितून ह्याच केसीन तितून आमी थोडे लिड्स मेळ्ळा आमकां. तितके लिड्स मेळूना की आमकां जाय तशें मेळूना, बट तरी आसतना स्मॉल लिड्स मेळ्ळा आमी तितून वर्कआवट करता ती केस. येस आमी पळयला की खुबश्यो चोरयो जाता. पळय थोडे आमकां आमी बीन वर्कआवट करता कशे एवेलेबल लिड्स. आतां आमकां CCTV आमकां हेल्प करता, ऑर कोणें समज आय विटनेस आसा जर तो आमकां कितें लीड दिता, तेजे वयल्यान आमी ती केस वर्कआवट करता. आतां खुबशी केसी आमी दुसरे हितून बी वर्कआवट केला. सो आतां कितें ते स्लो प्रोसेस, इमिजिएटली तुमी आज चोरी जाली फाल्यां धरतले तशें जायना. सो तितून आमकां थोडो टायम लागता सो व्हडली ती केस. मेळटली बट फुडें आमी पॉझिटीव आसा ते मेळटले आमकां, मेळटले. वी आर वर्कींग ऑन इट. येस थोडो टायम. सो थँक्यू. हे जे आसा मार्केट हे म्युनिसिपल मार्केटाचे अंडर येता. म्युनिसिपालिटीचे कशें कितें कॉपरेशन आसा आनी तुमी तांकां कितें मिटींग बीन तेंकांय आमी लेटर करपाचें आसा ताका, सो दॅट थोडे आसा ते गेट्स आसा जाल्यार करून घ्या म्हणून. कित्याक एक एंट्री आनी एक एक्झीट जायत न्ही, जे आमी रातचे बंद करपाचे असो आमी ताका प्रपोजल धाडटले कोणाक म्युनिसिपालिटीक. आनी ऑल्सो CCTV इन्स्टॉलेशनां आनी हे दोनी आमी प्रपोजल घालून ताका कितें जाता तें पळया. म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे कितें तुमकां लेटर वगैरे येयला पर्सनली मेळपाक बीन अशें रिगार्डींग आतां जो इन्सिडंट घडला तेजेर ना, अशें कांय कॉरस्पॉन्डंट जावना. कांय ना. आतां आमी करतले शॉर्टली कॉरस्पॉन्डंट. येस आतां एकंदरीत जर आमी म्हापसा पळयत जाल्यार खंय तरी अशें लक्षांत येता की फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं हांगा जे क्रायम घडले व्हडले सुद्दां हांगा गुन्हे घडिल्ले आसा. जशे एका शेटीचो मर्डर करून ताजे शॉप लुटिल्ले. मागीर फाटीं हालींच तेंपार हालींच म्हणल्यार आतां रिसंटली की हावजींग बोर्ड आनी डॉक्टर घाणेकर म्हणून ताजें घर लुटिल्लें. सो खंय तरी म्हापश्यान आनी आतां ही 6 दुकानां फोडलीं. खंय तरी म्हापशेकारांक सुद्दां भंय निर्माण जाला. म्हाका स्वताक सुद्दां जो भंयसो आसता की घरांत बाबा केन्ना दार उक्ते आसत आनी कितें कोण भितर सरलो, इतलो भंय म्हापशान निर्माण जाला. सो आमी पुलिसां कडेन मागला की जे लेबर जे म्हापसा रावता तांचें सुद्दां व्हेरिफिकेशन करचें. कित्याक हांगा खुबशे अशें सुद्दां लक्षांत येता की बांगलादेशी सुद्दां पूण बंगाली म्हणून ते जे शॉपकार आसा तांचे कडेन कारागीर आसता, ते शेट आसता तांचे कडेन, ते सुद्दां बंगाली आसा, ते सुद्दां बांगलादेशाच्यान आयले आसूंक शकता. सो सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करप हें गरजेचें आसा. जे वेंडर्स आसा, जे
लेबर आसा आनी बाकीचे जे होमलेस थोडे म्हापशान आसा जे खंयी न्हिदतात रातचे मार्केटान सुद्दां ते फुटपाथार न्हिदिल्ले आसता. सो सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करप इज सारकें अटमोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा. ते सुद्दां आमी SP-च्या आनी PIच्या निदर्शनाक हाडून दिल्लें आसा आनी जाता तितले आमी ट्राय करता म्हणून सांगलां सगळें वेवस्थीत करपाक. पूण स्पेशली म्हाका सांगचें दिसता की ही सगळी जी जबाबदारी चड आसा ती म्युन्सिपालिटीची आसा. कारण म्हापसा म्युन्सिपल मार्केट जें आसा त्या म्युन्सिपालिटीची ती प्रॉपर्टी, म्युन्सिपालिटी इज द ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. सो म्युन्सिपालिटीची एक्चुली सगळ्यात व्हडली जबाबदारी आसा आनी ते केन्नाच आपली जबाबदारी बऱ्या तरेन पार पडटना दिसना. पूण म्हणून आमी स्पेशल रिक्वेस्ट पुलिसांक केल्ली आसा, ऑथॉरिटीक केल्ली आसा की तुमी रेकमेंडेशन हे म्युन्सिपालिटीक दिया किंवा एडवायस हो म्युन्सिपालिटीक तुमी करा की मार्केट जें आसा तें सील करपाचें, जेणे करून रातचे 11 ते सकाळी 5:30-6 जायसर मार्केटान कोणाकूच वचूंक दिवंक जायना. आनी जर कोण भितर आदळ्ळो जाल्यार ताका अरेस्ट करपाची किंवा ताजेर एक्शन घेवपाची अशी ही आमी रिक्वेस्ट हांकां PIक आनी SPक केल्ली आसा आनी तांकांय ती मान्य जाल्ली आसा. आनी तांणी सांगलें जाता तितले आमी ते ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन हो जो कोणें जे एक्यूज आसा किंवा जे गुन्हेगार आसा तांकां ते धरतले अशें तांणी खात्री व्यक्त केल्ली आसा. आनी शेवट गजाल हांव सांगूंक सोदता की आज आमचो आमदार सुद्दां कितेंच हाजेर उलयतना दिसना. एक्चुली ह्या बाबतीन आमदारान हाय लेवल मिटींग घेवंक जाय. सगळे जे डिपार्टमेंट्स आसा ते पुलीस डिपार्टमेंट आसत, ते म्युन्सिपालिटी आसत आनी बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर आसात जांकां लॉ एंड ऑर्डर जांकां लागता तांकां सगळ्यांक घेवन ताणें एक हाय लेवल मिटींग घेवन ताणें इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय आशिल्लें. पूण ह्या गजालीन म्हाका तो खंयच दिसना, खंय गायब जालो असो दिसता. म्युन्सिपालिटीची कांयच भुमिका म्युन्सिपालिटी घेतना दिसना आनी फक्त ते आनी उलोवपाचें ना. पूण हे पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे एकंदरीत ह्या प्रश्नाचेर आतां फक्त ती 4-6 शॉपां फोडल्या म्हणून सगळे मातशे 4 दीस जागे येतले, परत खंय तरी न्हिदूंक वतले, तशें जावंक जायना. एनफोर्स ही जी वेवस्था आज पुलीस सुद्दां फुडें धरून करतले किंवा म्युन्सिपालिटी सुद्दां जर CCTV कॅमेरा बी आतां व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आनी ताणें सांगलां की आमी लायता म्हणून स्वखर्चान. सो जर ताणें लायले आनी सगळें जर केलें जाल्यार ही जी वेवस्था ती कायमची आसूंक जाय. आनी जो सिटीजन आसा, म्हापशेकार म्हणून आसा, तांच्या मनांतलो भंय काडून उडोवप ही पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती प्रशासनाची आसा. येस. जवळ जवळ 6 शॉपां चोरट्यांनी फोडली आनी पयशे तेंच्यांनी तातूंत लंपास केल्लेले आसा. आनी त्या संदर्भान आमी ते शॉपकिपरांक सांजे आमी मेळ्ळे आनी तेंची समस्या जाणून घेतल्यो आनी मागीर आमी PIक सांजे मेळ्ळे आनी आतां आमचे DYSP आनी आतां न्यूली प्रमोटेड SP सलीम शेख हांकांय आमी मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी 100% आमकां आश्वासन दिलां की हे चोरटे जे आसा हे आमी थोड्या दिसा भितरूच तांकां थोडो क्लू मेळ्ळो आसा आनी ताबडतोब ते हेजे अरेस्ट करतले आनी हेच्या फुडें म्हापशा ह्यो समस्या जावच्यो ना. आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमचेंय सहकार्य तांकां जाय, त्या दृश्टीन आमी सहकार्य करपाक रेडी आसा. आनी हांगा पेट्रोलिंग मातशें वाडोवपाक आनी ज्या पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करूंक जाय ते पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करचें आनी त्या दृश्टीन आमचें सहकार्य तांकां आसतलें. म्हापसा मार्केटान थोडें सिलींग जावपाची गरज आसा, गेट घालपाची गरज आसा, ओपनिंग जे आसा गेटी त्यो पॅक करपाची गरज आसा, जेणे करून जे चोरटे भितून वयता आनी जे अनयूज स्ट्रक्चरां आहा म्युन्सिपालिटीची ती म्युन्सिपालिटीकूय आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी ती स्ट्रक्चरां पॅक करची, ताका गेट घालची, जेणे करून वयर अनैतीक सगळे कारभार जे चालू आहा ते बंद जावचे. आनी त्या दृश्टीन आमी तांकांय सांगलां तुमी करात. आनी CCTV कॅमेरा म्युन्सिपालिटीन हांगा ताबडतोब घालपाची गरज आसा, जेणे करून तांकां असल्या गोश्टीचेर तांकां ताबडतोब क्लू मेळोन त्या चोरट्यांक धरपाक तांकां सोंपें पुलिसांक पडटलें. पुलीस एकटेच रिस्पॉन्सिबल ना, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आहा, सगळ्या ऑथॉरिटी जी आसा, म्युन्सिपालिटीची आसा आनी आमचे वेपारी आनी आमी सिटीजन आमचें कर्तव्य आहा की तांकां सहकार्य करचें. आनी त्या दृश्टीन आमी तांकां आश्वासन दिलां की आमचें तुमी सांगा आमचें तुमकां सहकार्य आसतलें आनी जॉयंटली आमी तें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेतून खंय स्पॉटाचेर कितें जाय त्यो करपाचें आनी नाकाबंदी करपाची अशें आमी सांगलां. आनी तेंच्यांनी आमकां 100% आश्वासन दिल्लेलें आसा ह्या गोश्टीक आनी ताबडतोब ते एक्युजाक धरपाक प्रयत्न करतले आनी त्या दृश्टीन तेंच्यांनी पावलां मारलेलीं आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.